कोणूय जरी कॅन्डिडेट असले, बऱ्याच जणांना विषय पडला असतो, 5 नावं आयल्या, कोणाचं नाव येतंय, कोणाक तिकीट मेळटली, भारतीय जनता पार्टीक कोणाक तिकीट मेळटली हे महत्वाचें ना, भारतीय जनता पार्टीक सीट जिखप हे महत्वाचें. ताकाच लागून व्यासपीठाच्या वयर आसतले आसत किंवा व्यासपीठाच्या सकयल आसतले आसत, सगळ्या जाणांनी जिखपाचो संकल्प केला आणि होच संकल्प घेवन फुडले 60 दीस, आयच्यान 60 दीस इलेक्शनाक उरल्या. मेदात मुद्दामून सांगता चड दीस उरोंक ना, फक्त 60 दीस उरल्या आणि 60 दिसांत भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसच्या किंचित फुडें आसा. म्हणून हांव सांगता की त्यांची नावां आत्तां चल्ल्या आसतली, खंय तरी कोण कोणाक सोदता आसतलो, तितून हांव वचना. पण एक गजाल आमकां निश्चितच कार्यकर्त्यांक कळपाक जाय. माननीय मोदीजी हांगासर मडगांवां तुमच्या येवन गेले, विकसीत भारत, विकसीत गोवा 2047 हे स्वप्न आम्ही लोकांक दाखयलें आणि आम्ही स्वप्न बेश्टेच दाखयना. आम्ही जे सांगता ते करता ही मोदीजीची गॅरंटी आसा. हांव कित्याक सांगता, सिटींग आसलेले खासदार बाब सार्गेन हांव ताका सांगता तरी आपले रिपोर्ट कार्ड दिवचो. फाटल्या 5 वर्सांत तेणी गोंयांत कितें केलां तें ताणी सांगचें. माझी चॅलेंज आसा, ओपन चॅलेंज करता. फाटल्या 5 वर्सांत तेणी गोंयांत कितें केलां तें सांगचें. भारतीय जनता पार्टी आपूण रिपोर्ट दिता, प्रत्येक फावटी आमी आमचो रिपोर्ट कार्ड दिता. खंयचें इलेक्शन आसूनी जे आमी फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात आमी गोंय सरकारान कितें केलां जाल्यार तो रिपोर्ट कार्ड आमी 22च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं लोकांक दिल्लो. आमी पळयता की फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात डबल इंजिनच्या सरकारान 30,000 कोटी पेक्षा चड कामां जी आसा गोंयांत केला. ताचो रिपोर्ट कार्ड आमी लोकांच्या मुखार दवरला. हे आमचें उतर आसा.